बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुनतीरवनचारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुनतीरवनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे सगळ्यांक स्वागत असा आयच्या सेशनांतू भागवत पुराण कोंकणीचे भागवत प्रवाह सिरीजांतू आम्ही श्रीमद् भागवतम गुणगान करून सुरू करूया नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्राहेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः आम्ही ह्यांची श्लोकांतू विषय चर्चा करता असाची तंतु चॅप्टर 64 तंतु पाविल असं 27 आणि 28 श्लोक स्क्रीनार दगल्लाल असा दिसत की तुमका वही प्रभु जी दिसतस देव देव जगन्नाथ गोविंद पुरुषोत्तमा नारायण ऋषिकेश पुण्यश्लोका च्युत्यव्यय अनुजानीहि मां कृष्ण यान्तं देवगतिं प्रभो यत्र क्वापि सतश्चेतो भूयान्मे त्वत्पदास्पदम् कोणी म्हणू प्रयत्न करताच की हे सुंदर श्लोक आयच्या टॉपिकाच्या प्रभु जी हाँ सांगता देव देव जगन्नाथ गोविंद पुरुषोत्तम नारायण ऋषिकेश पुण्यश्लोकाच्युतव्यय अनुजानीहि मां कृष्ण यान्तं देवगतिं प्रभो यत्र क्वापि सतश्चेतो भूयान्मे त्वत्पदास्पदम् हरे कृष्ण।
आणि कोणा काही सांगता म्हणसवा अति सुंदर श्लोक. ओके. तर हा जे गुणगान करता असा मृग देवालय ताची काणी तू आमकां मुखार सुया. ताचे फुडें देवाल गुरुल नाव काणू आयचे सेशनाक सान नमुनेरी ऑलरेडी कळलं आसा ओपनिंग प्रेयर्स. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण परमात्माला श्रीला प्रभुपाद स्वामीला आणि पूरा वैष्णव तंगेल वरिष्ठ वैष्णवी तंगेल कृपा आणि जॉइन जलल पूरा ऑनलाइन जॉइन जलल पूरा जनाला प्रार्थना मागून घेऊन आयचे टॉपिकांतू आमकां मुखार सुचेक प्रयत्न करूया. आयचे टॉपिक तशेंच की आमी फुडले 2-3 वार जेवन आयकता 2 महिने जेवन आयकता आसाची तांची स्कंदा विशय कृष्णाला सान प्रायर अशी लील तुकून आताताय आमी मस्त कृष्णाल गुणगान कृष्णाल लीले त्या पुरा आयकलेलं आसा. आमी आता धनचे स्कंदाचे 64th चॅप्टर पाविल्लो आसा. अंतू एक काणी सांगता आसा नरगमुनीक कशी उद्धार केलेले म्हणून कृष्णान. कृष्णाला चरडू एक पंता वनांत वताची कृष्ण परमात्माला यदुवंशी चरडू सांबा प्रद्युम्न चारु भानु गदा तगलೊಟ್ಟು पूरा तगेले सहपाठी खेळची कतेरी वनांत वताची. त्या खेळता खेळता तांकां तानी जाता. त्या तानी जातना तांणी उद्दा सोदून वताची. उद्दा सोदून वचून एक कडेन वतना एक भाय पळयताची. त्या भाईन चिलक पळयतना त्या भाय उद्दा ना खाली भाय आशिल्ले. निलकून पळयतना दिसता एक जीव कसो लबा ते म्हूण सांगून त्या चेडूआ पळयतना तांत भितरी एक व्हडू सोकणी आशिल्ले भारी व्हड. आनी ताका त्या सोकणेक भायर येवचें जायना आशिल्लें. तें चेडूं कसो करता म्हळ्यार पुरो ओट्ट मेळून कशी पूण करून ताका भायर काडूंक प्रयत्न करताची. चेडूआक खेळची बुद्धी आसा जाल्यार रक्षण करचे लायक क्वॉलिटीज आसा. तांणी कसं करताच म्हळ्यार ते बळ्ळी पुरो आशिल्ले दिगाची एक दोर इशे कोरून कशी पूण कोरून ताका भायर काडूंक प्रयत्न करतना कसो कोरून त्या चेडूआक भायर हाडूं जायना आशिल्लें. कडेर कसं करताच तांणी सीदा कृष्ण परमात्माला वताची त्या चेडूआ आनी सांगताची हे कृष्णा पळय हे भायन तू आमी खेळू वतना एक भाय पळयलेले. त्या भायन तू उद्दा नाशिल्ले जाल्यार एक सोकणीशे एक वस्तू तांत भितर बसून आशिल्ले. कसो प्रयत्न करून आमी त्या सोकण्याक भायर काडूं जायना. एक पंत येवन पळयताच वा तेन्ना कृष्ण तांगेलोट वता चेडूआ लोटू आनी ते लागीं वचून पळयतना तांत भितरी व्हड सोकणी दिसता. पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्णूची तांगेलोट वचून कसं करता म्हळ्यार तांत भितर हात घालून ते सोकण्याक धरून
सुलभ भायर काढता. सोकणी कुठल्या भायर येईल असं सोकणे आपळल कुठल्या भायरी पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्णाला स्पर्श तगल रूप चेंज करता. अति सुंदर जावन आशिल्ले सुवर्ण रंगाचे एक देवत जावन त्यांनी रूप घेताची. गळे भंगर असं अति सुंदर वस्त्र घाल्ला आणि फुला माळ घाल्ला. सकट पळोवन फुडले ते व्यक्ती भायर येईल ते देवतशे आशिल्ले व्यक्ती पायार पडता पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्णाला. आणि कोण म्हणून कृष्ण निमगे येता. हे तू कोण इतले सुंदर रूप जावन देवता वर आशिल्ले तुगेले विवरण दितवे आमकां. तू इत्तिमिती नशी सोकणी जाल्लेल आसा. कसं जाल्ली तुका. तुगेले कर्म कसले कर्म कांडान कसले पडलेल वे तू. तुका समय आस म्हण जाल्यार सांगता वे तुगेली काणी म्हण निमगयत कृष्ण. कृष्णान निमगेले कुडले हे देवत कसं करता म्हणल्यार तेगेले ಕಿರೀಟನಿ ಮತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣಾಲ ಪಾಯಿಯಾರಿ ಚರಣಾರವಿಂದಂತು ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮ ಕೋರ್ನು ಮಕ್ತ. हे पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्णा तू पूरा गोत्तस जलेरी तुगेल कृपाक तू ऐकूचे यास म्हण जलेरी हांव मिगेल विषय सांगता म्हण सांगून काणी सांगू सुरू करता. हांव एक गांवाचो राय आशिल्लो. मिगेल नांव नंदुर्गा. इक्षाशूले पोतू. आणि पुरा जणांन ऐकून आसको मिगेल नांव. मिगेल म्हाका एक विशेषता आशिल्ली कसं म्हणल्यार धानवीर आशिल्लो हांव. आमी धान दिता जाल्यार मस्त नांव आमकां श्रीमद भागवतांतू ऐकून आसता. महाभारतांतू एकाक म्हणटा आमी धानवीर कर्ण. तशीच बली महाराज शिबी महाराज मस्त धान वैरी इंपॉर्टन्स दिवन. तशीच नृगाळे नांव धान दिता जाल्यार लिस्टांतू प्रमुख जावन आशिल्ल्यान तेत्ता नृगा म्हणाल रायाल. हो वैव म्हूण कृष्ण निमगेता. तेन्ना तेगेली काणी सांगू सुरू करता. हांव एक पण कसं केलें म्हणल्यार धान दिता आसतना एक पण पुरा ब्राह्मणा तांकां पोवन घायेल दान दिल्लेलें आसता. पुरा नमुन्याचे चंद गायो सन्न सन्न वस्त्र तसले पुरा तांकां चंद भांगर पुरा घालून ते समेत हांव धान दिता आशिल्लो. कोणाक ब्राह्मणा तांकां. खंयचे ब्राह्मणा तांकां भयंकर श्रेष्ठ जावन आशिल्ले ब्राह्मणा तांकां गाय गांव भांगर घर पुरा दिवन तृप्ती करचे पळयत आशिल्लो. एक पण कसं जालें म्हणल्यार एक ब्राह्मणाक हांव एक गाये दिल्ले. तेन्ना तागेले ते दिल्लेले गाये तांतू एक गाय कसं केली म्हणल्यार ताका गोत नातिले म्हाकाय गोत नातिले. मिगेले गाये ओटू म्हाका शेयले. हांव खंय गाय पुरा चरयतात ते दवरला थंय हे गाय म्हाका शेयले. म्हाका गोत नाशिल्ले. हांव कसं केल्लें तेंचे वेळार ते गाये पुरो ओट्ट करून विंगड एक ब्राह्मणाक धान दिलें. तेन्ना कसं जालें म्हणल्यार सुरवेरी हांव हे धान दिल्लेले ब्राह्मणाक कळ्ळें की तागेल्यान तुकून एक गाय चमकलेलो आसा. त्या गाय
अपास चुकून हांव कणविंगडे ब्राह्मणाक दान दिल्लें आसा म्हणून. आनी नृगाला वचून सांगता, कळ्ळें नृगा, तूं म्हाका दिल्लें आसा तें गाय तें म्हाका मातशी दिवं का तूं, तें मिगेल गाय तें म्हूण सांगून नृगाला सांगता. तेन्ना नृगा रायू दोन्ही ब्राह्मणाला वचून सांगता, असल एक चुकी जाल्लेलो आसा म्हाका हे ब्राह्मण श्रेष्ठ. हांवें गायी ह्या ब्राह्मणा दिल्लेलो आसा, जाल्यार चुकून तुकाय दिवन गेल्ले, ताजे बदलाक हांव कसो कोरका म्हूण निमगयता. तूं तें मातशी दितवे तेन्ना हांव ताका तशी मातशी दिवी येता सुरवेरचे ब्राह्मणाक म्हूण. तें आयकून हे दोन्ही ब्राह्मण म्हणटा, हो म्हाका आनी मातशी दिवचें जायना. तेन्ना पास सुरवेरच्या ब्राह्मणाला वचून निमगयत तो, म्हळ्यार अमकेश अमकेश जाल्लेलो आसा, हांव तुका 1,00,000 गाय दिता त्या गाये बदलाक, तूं तें स्विकार करून घेवका आनी हें निमगोचें नज म्हूण सांगून मागून घेता. तेन्ना सुरवेरचे ब्राह्मण सांगता, हांव कसलेंय आयकुचें तयार ना, म्हाका ते गायी जाय म्हूण सांगून लढाय करूं सूर करता. दोन्ही ब्राह्मणां त्यांनी लढाई करताची, त्या मिगेल गायी तुगेल गायी म्हूण सांगून लढाई जात आसता. तशी अतृप्ती जावन त्या ब्राह्मणां त्यांनी वताची. अंतू हे पुरा आयकून कोरून येदे काळान नरगराजा तेगेले जीव त्याग करता. तेन्ना सीदा यमदूता त्यांनी ताका यमराजान लोटू आपोवन हाडताची यमराजा लेगी. तेन्ना यमराज निमगयता, हेस राजा, तुवें मस्त पुण्य कार्य केल्लेलो आसा, तशीच तुगेले चुकी जाल्लेले आसा. मस्त दान कर्म केल्लेलो आसा तूं. ते दान कर्म करतना तुका एक चूक येयली आसा. तुवें चुकीचे सुरवेरी भोगता की तुगेले लायक कार्य काम केल्लेले सूख भोगता म्हूण निमगयता. तेन्ना राय सांगता, हांव कसो चुकी केला ताजे कश्ट हांव सुरवेर भोगूं तयार आसा म्हूण सांगून यमराजाक उत्तर दिता. ते म्हणलेलेच यमराजू नृगाक ते सोक्नी जावन रूप दिता आनी ते भायन तूं पेटयता. तो ह्या काणी नृगा सांगतास कोणा लेगीत, साक्षात कृष्णा लेगीत. ताका लोटू पुरा चरडू हें आशिल्लेची, सांबा प्रद्युम्ना पुरा तांणी पुरा ही आयकचें आयकताची. तदनंतर एक विशय नृगाक उडगास आशिल्लें, जतिस्मर म्हणटा ताका, फुडले जल्मा विशय नृग जावन आसतना कसं केल्लें म्हणून हे सोपणेक उडगास आशिल्लें. अशीच आमी उडगास आसका विंगड एका अवसरान तूं भरत महाराजाक जिंक जावन आसतना ते उडगास आसता आशिल्लें ताचे फुडले जन्माचे. आतांय आमी एक पंथा लायफ आफ्टर डेथ म्हणलें तूं एक रेअर सिट्युएशन्स आयकलेलें आसका तसलें. अपास मातशी काणी देव येवी आमी. तेन्ना कृष्ण परमात्मो तांगेले काणी आयकून जेतना नृगमुनी तांकां गुणगान करूं सूर करता. ते आमी फस्ट वरले श्लोक तांगेले गुणगान आशिल्ले. आम्यांक तो कसं शिकूक मेळटा, आमी पळयला की धान दित आशिल्लो म्हणून कोण नृगमुनी, आनी धान दिवचे चुकी वेळ
ब्राह्मणात अंक ध्यान दान दिल्लंस आम्ही मस्त पंता ध्यानाक मस्त इम्पॉर्टन्स दिताची ताजी विषय आमका शास्त्रा मुखांतर पळोवचे प्रयत्न करूया. सुरवेरी श्रीमद भगवद्गीतांतू 17 अध्यायांतू कशी ध्यान दिवका म्हणला सांगिलस. श्लोक 20, 21 आणि 22 या तीनंतू ध्यानाविषयी सांगिलस. कसं सांगतं 20th श्लोक, charity given out of duty without expectation of return at the proper time and place and to a worthy person is considered to be in the mode of goodness. Sattva, Rajo, Tamas. ध्यान अंतु तीन विभाग केलेला असं. मस्त पण कसं जात म्हणले रे आम्ही ध्यान देताना लेख ताची दिल्लल ध्यान म्हणलं कुठलं कसलं दुड्डू काण दिलं आणि लेखली की चांकारयाक वत्तलते म्हणून शिला प्रभुपाद स्वाम्याना अध्यायान सांगू असं 20th श्लोकांतू 20th दिसतास की तुम स्क्रीन पर पट होय प्रभुजी. अंतु सांगिलस की केतना हम एक सत्वगुण दान म्हणताची म्हणून सत्वगुण दान कोर कजलेरी एक श्रेष्ठ ब्राह्मणातंका केतना कसं तक सूर्य एक्लिप्स कसं म्हणचे ग्रहण ग्रहण चंद्रग्रहण आणि सूर्यग्रहण आवळारी दिल्ले राशिले भितर लायक नल्ले कंचे धामा कडेन वचून दिवचे देवस्थाना दिवचे वैष्णवातंक दिवचे सकड ध्यान भारी अत्युत्तम चले ते ध्यान दितन कसं आम्ही मुख्य जाणू मना करून घेऊ का कसं म्हणले री ते ध्यानांतू माक्षी कसले मिळता म्हणाला आम्ही आशी करूनच ते आशी केली वे वैष्णवातंक जेवो श्रेष्ठ ब्राह्मणातंक जेवो देवस्थाना जेवो कसले नंबरार आम्ही ध्यान दिले री ताका मोलना म्हणले शिला प्रभुपाद स्वामी हका ये 20 श्लोकांतू 17 अध्याय भगवद्गीतेच्यांतू सांगता असाची असले ध्यान आम्ही मागशी कसले मेळका म्हणाला आशी कोण दिल्ली म्हणजे री ताका ध्यान म्हणाची म्हणताची तशीची कंचे दरिद्र म्हणून सांगून ताका आम्ही ध्यान दिले आणि ताणे ते दुरुपयोग केले तंतू आमका देवाल कार्यांतू कृष्ण भावना अमृतांतू मुखारसून वचू जायना म्हणून ताणी म्हणता असाची दोन्हीच्या अंतू ताणी सांगता असाची रजोगुण आशिल्ल्यांतू ध्यान कशें असता म्हणून कसं म्हणले री आम्ही केदनाय देवस्थाना वचून कसं करताची हे देवी हे मम्माई म्हाका हे एग्जाम पास करो का ना म्हणजे री म्हाका सॅलरीचे इन्क्रिमेंट मेळका म्हगेले हाता दुखी राबू का पाया दुखी राबू का म्हणाले एक एक्सपेक्टेशन दवरून आमी केदनाय वताची कसले रिसल्ट ते रिसल्टारी आमी तशी एक्सपेक्टेशनार चमकले री ताका रजोगुण म्हणटाशील ध्यान म्हणटाची कसले कोरोच आमी ते ध्यान दिवची तंतू मस्त फल ना असल ध्यान शास्त्रांतू रेकमेंड करनी म्हणाला सांगू असं या 21st श्लोकांत सांगता असाची भगवद्गीतांत 22nd श्लोकांतू सांगता असाची तमोगुणांत आशिल्ले ध्यान ताका आमी पळयत की अशुद्ध जावन आशिल्ले जागेरी अशुद्ध समयांतू कोणाक ते ध्यान दिवचे नज्जिकी तसंच जना ध्यान दिताची आणि
कोणाकय श्रेष्ठ जेवण आशिल्लें का दान दिवच्या पुरोची जाल्यार आमी श्रद्धापूर्व दिनाची हाका तमोगुण दाना म्हणटाची असलय आमी करूनच मस्तपट्टी कसं जेत म्हणल्यार आमकां हाजी मोल कळना इत्तिमितीन कळना आमकां शिकोवन दिल्लें घरतुल्यान म्हणूनच जाल्यार प्रपंचान शिकोवन दिल्लें कसं म्हणल्यार धान दिवका म्हणला शिवाय कोणा दिवका म्हणाल सांगून दी आमी अनुष्ठान से करता ते कसले एक बी दीस हा आज ही दीपावली रे कोणाक दिवन सोडी धान म्हूण सांगू न्हू कोण येद्रा दिसता ताका 100 रुपये दिल्ले नाल्यार 50 रुपये दिल्ले ताणी कसं करता ते दुड्डू घेवन म्हणल्यार आमकां गोतना नाही जाल्यार कसं करताची तावळ सांगिल्ली वरी देवस्थानाचे आमकां देवाला सांगले म्हाका हे काम कार्य करून दिवका देवा म्हूण सांगून डब्बे घालले नाही लेखकली कसं करताची बुत्ताला वचताची बुत्ता कोला वचताची तसल कडेन वचून मागून घेताची म्हाका अशी चंदार जावका हें जावका तें जावका धानाचे मूलत कसं म्हणू आमकां गोतना इत्तिमितीन ह्या धाना विशयी सांगतास इतली डिटेल जावन नृग म्हणल्यार राई आना गाय एक तेवय एक दोन गाय नाही ताका भांगराचे पुरा चंद आयकोर न्हू श्रेष्ठ ब्राह्मणा तांकां दिल्लेलो आसा जाल्यार एक चुकी केलेली मितीन कश्टार पडलो तो एकूय एक चुकी त्या चुके मितीन कसं जाल्लें ताका अपास हे प्रपंचांत खंयच्या रुपार येवंक जाल्लें एक स्वप्न्या रुपार येवंक जाल्लें देवाल कार्य केलेल मितीन देवाल कृपा आशिल्ली मितीन वांचलो तो श्रीला जीवा गोस्वामीन सांगू की नृगा म्हणल्यार राई आना येताना तागेले स्ವಂತ कार्य ओड नमनेर सांगू आसा दोन्ही कार्य सांगू आसताना कृष्णाला सांगताना एक व्यक्ती तसले स्ವಂತ गुणगान करनाची एक दिसांनी कसं सांगताची म्हाका कोण सांगता आसा नृगा म्हणाल राय सांगता आसा एक म्हाका ब्राह्मणा वैरी अत्यंत भक्ती आशिले म्हणटा दोन्हीचे हांव भारी कृपाळू आशिले म्हाका दान दिवका म्हणलेले इच्छे आशिले म्हूण सांगून उडान तागेले गुणगान करता आसा साधारण एक व्यक्ती दान करतना डोंगूर मारून भोंवनाची हांव हें केल्लें हांव तें केल्लें म्हूण सांगून वैष्णव तांकां सेव करताची देवस्थानाक सेव करताची कृष्ण परमात्माला सेव करताची नुत बसताची इत्तिमितीन नुत बसताची तंतू ताका फल मेळका म्हणल्यार आशिना जाल्यार हांगा नृगर म्हणल्यार राया कसं जाल्लें थोडे आश आशिल्ले तागेले ताणी कसं सकड केला म्हणल्यार सांगूक तेंचे शुद्ध भक्त जाल्यार कसं करता आशिल्लो कृष्णाला हे कसले सांगना तिले नुत बैसून करता आशिल्लो तागेलें काम आमी अंबरीश महाराजाला काणी पळयतात कसले नमुन्याचे पुरा नमुन्याचे दान करो दुर्वासा मुनीन येवन ताका शाप दिवचे अवस्था येयले देवान स्वयं येवन ताका रक्षण केल्लेलें आसा हांग जाल्यार पळयत नृगा म्हणल्यार ह्या रायाक इतकी देवाला कृपा आशिल्ली मितीन देवाल नांव कळलेलें मितीन पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्णान येवन तागेले हात धरले आनी ताका देवताल रूप वापास दिल्ले जाल्यार दुर्वास अंबरीश महाराजा वरी भक्ताल श्रेष्ठ लिस्टान ना दान म्हणल्यार लिस्टांत आसता तो शिला प्रभुपाद स्वामीन सांगू आसा पूर्णता जावन नृगा रायाक कृष्ण भावनामृत नाशिले ताजे मितीन ताका
स्वप्नील रूप काडका जाल्ले म्हणून सांगू असं. जल्लेरी शुद्ध भक्ती जल म्हण जल्लेरी ब्रह्मसंहितान सांगिल्वरी कसं जत म्हणलेरी कसले कोरतो भक्तू तका इच्छे असना मग हे मिळका मग ते मिळका म्हणाला इच्छे असना म्हणून श्रीला प्रभुपाद स्वामी ब्रह्मसंहिताचे उल्लेख करून सांगताची. तशीच हे अंगा श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकूरान सांगू असं की नृगमुनिक एक पंथा एक भक्त जावन कशी जाल्ले म्हणल्यारी त्या भक्ताल हे कशी जाल्ले म्हणल्यारी ताका इच्छेशील के देवस्थाना वचूक देवाले सुंदर रूप पळोवचेक आणि भगवद्गीता श्रीमद भागवतम वाचूक ते पुरा ताका इच्छेशिल्ले. त्या इच्छे पूर्ती करच खातीर कृष्ण परमात्मो ताका स्वप्न जावन आसतना येवन हात दवरून वयर करता. आमी पळयत श्रीमद भागवतमांतू इतली सुंदर जावन हे काणी सांगिले. कृष्ण परमात्मो कडेरी हे अध्यायांतू तांगेल पूरा चरडुआ कोट्टू मेळून सांगतास की पळय नृगाले हे काणी ऐकून पळय आमकां पळयत हे विषय की देवाल कार्य केदनाय कोरका दोन्हीचे सर्वश्रेष्ठ जावन खंयचेय ब्राह्मणा तांगेले अर्थ चोरी करू नज वापस घेवच नज म्हणलें एक आदेश हांगा दिल्लेलो आसा. आमी हे कलियुग जीवांतू आमकां कशी देवाले प्रार्थना करूं म्हणलें पळया. आमकां नृगाक साक्षात कृष्ण परमात्मान हात धरलेलो आसा. आमकां तशी धरता वे देवा आमी बद्ध जीव न्हय कसं सकट चुकी करताच आमी केदनाय आमकां एक आग्रह आस म्हणजे री आमी देवाला वचून मागून घेताची. खंयचे कडेन वचून डब्बे दुड्डू घालतना आमगेल्या मनांत आश आसता हें जेवका तें जेवका म्हणून जाल्यारी आमी घालूंक तयार आसाची. हाजी पुरो फळ हांव कशी करचें. नृगाक स्वप्न केला मात्र हांव कसो जेत्तालो म्हणून भंय आसतालो आमकां आमी कसो सकट चुकी जावन धान दिल्लेलो आसा म्हणून. चारी श्लोकांतू उपदेशामृतांतू रूपा गोस्वामी विवरण दिवचे आसा तांणी कसं केल्लें म्हणून. तांणी सांगू वस की श्रीला रूपा गोस्वामीन तांणी चैतन्य महाप्रभू लेगी तांगेले काम सोडून वतना तांणी लायक एक पोसिशन आशिल्ल्याची एका राज्याले कडेन फायनान्स मिनिस्टर आनी होम मिनिस्टर जावन रूपा गोस्वामी आनी सनातन गोस्वामी आशिल्ल्याची. रूपा गोस्वामीन थंय तुकून सोडून वतना तागेले 50% कृष्णाल सेवे खातीर वितरण केल्लेलें आसा. तागेले तितलेय दुड्डू बाकीचे 25% तागेले कुटुंबा तांकां दिल्लेलो आसा आनी कडेचे 25% स्वंत दवरून घेतिल्लो आसा कसलेय यूज असले री म्हणून. तेंचे तांणी उदाहरण दिता आसच की कशी दुड्डू काण दवरका आनी दुड्डू वितरण करका कशी म्हळ्यार तांणी उदाहरण दिल्लेलें आसा. आमी सांगू पुरोची 50% कशी दिवचे तांणी रिटायरमेंटा दिल्लेलें व्हडना आमकां कसं अनुकूल आसा ते आमी कॉन्ट्रिब्यूट देवा करका म्हणलें आमी मना करका. श्री भगवद्गीतेंतू 15 अध्यायांतू 15चे श्लोक सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो आमगेल्या हृदयांतू कृष्ण परमात्मा आसा. त्या कृष्ण परमात्माक आमी तृप्ती करची कशी म्हणलें आमकां शास्त्रा मुखांतर सांगून दिल्लेलें आसा. गुरूल कृपेन गुरूल शरण घेतली म्हणजे री आमकां तांणी सांगून दिताची की कसं करका कशी करका म्हणलें.
आम्ही अशी नाही की आमगेले विधी अनुष्ठान आम्ही आमगेल कोशिशे केल्ले कोणकी सांगिल असं अशी करी म्हणून ते केल्ले नाही. ते गुरुल मुखार बिंदा तुकून ऐकलं आतना आमक ताजे गु पूर्ण कसं ताजे रिझल्ट मिळता. श्री श्रीला चैतन्य महाप्रभून शिक्षाष्टकमा सांगू नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ती तत्रार्पिता नियमित स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवम् ईदृशम् इह जानि नानुरागः. कसं सांगतास हे देवा का मस्त नाव कृष्ण गोविंदो अशी अनेक अनेक नाव तुगेले गुणगान त्या पुरा नावान तू आमका दिव्य जावन आशिल त्या नावान तू अस जल्लेरी तुगेल नाव काडची कतिरी कसले नमुने रेस्ट्रिक्शन ना कशी कोरका तशी नाव काडका म्हणलं ना केदनाय तुगेल नाव काढ येत सकाळी जावो रात्री जावो दनपार जावो कसलही अवस्थेर असो तू शुद्धतार असो अशुद्ध जावन असो तुगेल नाव केत नकळलेरी होडना जल्लेरी हे देवा चैतन्य महाप्रभू म्हणतस मक त्या नावार रुची नामू देवा म्हणून आम्ही पळयत इतली कृपालू देव कलियुगा धर्म जावन आशिल्ले की देवाल नाव काढला मात्र पुरो ते नाव काणू आम्ही देवाल गुणगान कोरनु ते पूर्ण पुरुषोत्तम इतिमितीन तक पूर्ण पुरुषोत्तम म्हणता असची तका स नमुनेचे सर्व ऐश्वर्य विष्णु पुराणान सांगता असची ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशसः श्रिय ज्ञानवैराग्ययोश्चैव सन्नं भाग इतिंगन. कोणा भगवान म्हणताची भग हे सर्व ऐश्वर्य अनलिमिटेड जावन आशिल्ले व्यक्तीक भगवान म्हणताची आमक पळय हे सर्व ऐश्वर्य आशिल्ल्या देवाले नाव काडूक एक सौभाग्य मेळलेलं केदनाय सकाळी उठून न्हावनू कोरनू सीधा कर्कड अर्च विग्रह आसो ना जावो हत्तांतू जपमाला घेऊन बसलेरी त्या सुंदर रूपमानार लेखून हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे हरे. इतली सुंदर जावन आशिल्ले ते नाम देवाले हे कलियुगान तू मनांत रूप पळोवन घेवन काडचे एक सौभाग्य आमकां मेळलेलें आसा. ते सौभाग्य आमी सोडूंक नज ते नाव आमी सकाळी म्हण नाही केदना जाल्यार गाडी येता तुम्ही गाडीर वचची जप करतना 16 माल सकाळी कंप्लीट कोरका म्हणाला आसा ते 16 माल जाताची केदनाय जावता दनपार जावो सांजी जावो केदना जाल्यार राती न्हिदतांचाय जावो हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. या नाव आम्ही परिपूर्ण जावन केदनाय काडूक प्रयत्न केली म्हणजे देव नृग या कशी सहाय केले
तज्जे काही चढ आमक सीधा हात दोरनु गोलोक वृंदावन वर्ता म्हणून श्रीला प्रभुपाद स्वामी सांगितलं असं त्या गुरुल मुखांतर आमका त्या कृपा मिळलेलं असं ते आम्ही केदनाय विसरून नाहीचे म्हणून सांगून अवंगा कथाक विराम दिवचे पळयता कसले चुकी जाल म्हण जाल्यार म्हाका माफ कोरका कसं शास्त्रान सांगितलं असं श्रीमद भागवतमा सांगितलं असं श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकूर जीवा गोस्वामी श्रीला प्रभुपाद स्वामी त्यांनी कसं सांगितलं असं प्रभुपाद गोस्वामी कसं असं शिक्षण हे सांगूक प्रयत्न केलेला असतं कसले चुक्यास म्हण जाल्यार पास माफ कोरका म्हणून सांगून मागून घेता वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय डिवाइन ग्रेस श्रीला प्रभुपाद की जय थाई गौर प्रेमानंद। ओवर टू यू माता जी।